भारतीय जनता पार्टी गोयातल्यान काबार करून फुडल्या 5 वर्षांत गोवा सुरक्षा मंच 70 येतलो अशी घोषणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो बंडखोर फुडारी प्राचार्य सुभाष वेलिंगकरान केल्या। एका तेंपार भाजपाचो सल्लागार आशिल्लो वेलिंगकर म्हणटा सध्याचे युती सरकार रोखडेच पडटले। काँग्रेसीचो आमदार दयानंद चोपटेन राजीनामो दिवन तो भाजपान गेला। तेन्ना मांद्रे आता फुडल्या 6 म्हयन्यांत पोटवेंचणूक जातली। ते फाटभुंयेर प्राचार्य वेलिंगकरा लागीं बुधवारा सांजे मांद्र्या मुक्त संवाद ही राजकीय कार्यावळ दवरिल्ली। तेन्ना ताणें सांगले गोवा सुरक्षा मंच तरणाटे उमेदवार दवरतली आनी वेंचून हाडटली। जसो कोण वळखा नाशिल्ल्या म्हापशेच्या मनोहर पर्रीकराक 1994 वर्सा पणजे दवरून जिखून हाडिल्लो। 26,700 रुपयांनी मनोहर पर्रीकार निवडून आयलो। नवो तरणाटो राजकारणांत नसलेलो मनीस, पयले स्वर लोक वळखना, म्हापशाच्यान हाडलो आनी पणजे दवरलो असो मनीस सचोटीच्या आदाराचेर, निश्ठेवंत कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर, भाडोतरी कार्यकर्त्यांचे न्हय, असो निवडून आयलो आनी तो आयलो आनी ताणें इतिहास घडयलो न्ही। पावलां जर चुकना 12च्या नंतर ताची जाल्यार आमच्या सगळ्यांचें आशास्थान आशिल्लें तें तो देशाचो पंतप्रधान जावपाक जाय अशें आमकां दिसतालें। आमी आमची फाट तोपटून घेताले मनोहर जे कितें करताले। हळूहळू करून जी बिगडत जी गेली परिस्थिती तातूंतल्यान लक्षात आयलें ज्या व्रत घेवन उबे आशिल्ले त्या व्रताक खोट मारली आमच्यांनी सगळ्यांनी। ह्या लक्षांत जेन्ना आयलें सरकार पडपाचें जाय आनी त्या वेळाचेर आमी सिद्धता केल्या गोवा सुरक्षा मंचान। आमकां जाय म्हणजे तो निवडून येता असो न्हय, नवे पोर जे आसा, नवे भुरगे आसा, नवे फेसीस जे आसा, विश्वास दवरप उडयलो जाता त्या पक्षाचे म्हणून पडटले ते। येन केन प्रकारान सत्ता हासील करपाक जाय असो आमचो हें ना। मनोहर पर्रीकराचे भलायके विशीं लोकांची दिशाभूल करपाच्या प्रकाराचेर ताणें सडकून टिका केली। तशेंच पर्रीकराक मुख्यमंत्री म्हणून बेगोबेग बदलचो अशी मागणी केली। गेले 8 म्हयने आमचो मुख्यमंत्री जो आजारी आसा तो दर दिसा हे सगळे पक्षाचे लोक जे आसा आज बरो आसा फाल्यां बरो आसा, ताजे आतां एकदम तब्येत सुदारली, ताजे फुडें एकदम सुदारली जाल्यार आतां धांवपाक जाय आशिल्लो मरे तो सगळे कडेन, रनिंग रेस करपाक जाय आशिल्ली। अरे लोकांक खोटें कित्याक सांगतात काय म्हणून लोकांच्या पयशांनी तुमी जर हे सगळें जर करता जाल्यार बदला मरे, म्हणजे तो बरो काय वायट म्हणून बदला न्ही। लोकांक मुख्यमंत्र्याची गरज आसा, कोणे तरी निर्णय घेवपाक जाय म्हणून गरज आसा। मंत्री जे आसा तांचे एकामेका कडेन पटना, ताजें तोंड देवडें हाजें तोंड देवडें अशें कडवळें जें आसा ताजें सरकार आसा हें हांगा। गोयच्या आरएसएसाचो संचालक म्हणून भाजपाचो एकूय आमदार नाशिल्लो तेन्नाच्यान भाजपा वयर काडपा खातीर वेलिंगकरान फाटल्यान रावन वावर केल्लो। ताच्या मतान ही युती सरकार चड तेंप तिगचें ना आनी फुडल्या 5 वर्षांत गोवा सुरक्षा मंचाचे सरकार 70 येतले। जांचेर तुमी भ्रष्टाचारी म्हणून खटले घातले ते रेडी कॅन्डिडेट म्हणून तुमी घेतले कित्याक तुमकां गॅरंटी आशिल्ले तुमचे आज येतले म्हणून। साठये घेतलो, मागीर गुदीन घेतलो, मडकयकर घेतलो, विश्वजीत राणे मागीर हातूंतल्यान घेतलो, अशें जी मंडळी सगळी जी घेतली हे खरेखर भारतीय जनता पार्टी शिल्लक आसा। कोण केडर आसा दाखया बरं म्हाका, कित्याक हो केडर म्हज्या नदरे खालच्यान तयार जाला। कार्लोस अल्मेदा तत्वां पटलें आमकां कळ्ळें, दीनदयाळ उपाध्याय ताचो आदर्श ग्लेन टिकल्याक खबर आसा तुमची तत्वां कितें आसा ती पळोवन दितात ते तुमी, मायकेल लोबोक खबर आसा, खंयच्या हांकां तत्वज्ञानाक खबर आसा। तुमी विकत काडली मरे पॉलिटिकल पार्टी ती सगळी आनी त्यामुळे ज्या पार्टीन राम ना ती पार्टी वचपाकूच जाय, लॉक स्टॉक एंड बॅरल। आनी म्हजो अनुभव म्हाका अशें सांगता की सुभाष शिरोडकराक 10 वर्सांनी मुख्यमंत्री जातलो अशें म्हणून जर सांगलें हांवें जाल्यार गोवा सुरक्षा मंचाक 5 वर्सां सुद्दां लागची ना सत्तेचेर येवपाक अशें हांव सांगतां। मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकर।